तुवें हॉस्पिटल 2 तारखेक सुरू जातले। 3 तारखेसावन लोकांक ताचो अणभव घेवपाक मेळटलो। मात हॉस्पिटल पुराय सुरू जाय मेरेन समिती कशीच फाटीं सरची ना अशें तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें। तुवें हॉस्पिटला खातीर 1 फेब्रुवारी सावन जाहीर केल्लें आमरण उपोशण कांय दीस फुडें धुकल्लां म्हूण तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन म्हायती दिली। तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन गेली 2 वर्सांच्यान ही जी चळवळ चालू आसा त्या चळवळीक लागूनच ह्या GMC लिंक हॉस्पिटलाची ही तयारी चल्ला आनी ती सुरू जावपाची तयारी जायत आसा। पूण आमी ज्या पद्दतीन म्हटला की फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावनी आनी मागीर ताजें विधिवत इनॉग्रेशन किंवा लोकार्पण करचें, पूण सरकार 2 फेब्रुवारीक हें सुरू करूंक सोदता। आमी आजुनूय ह्या ज्या दिसा उद्घाटन आसा त्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक धरून आमी आनंदी ना, आमी खुशालकाय ना। इतक्याच खातीर की आमी जी पेडणे वासियांनी किंवा पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांनी जे स्वप्न पळयलें की एक पूर्ण स्वरुपाचें हॉस्पिटल जशें ते प्रोजेक्ट केल्ले 2013 सालान ते हॉस्पिटल 2 तारखेक उक्तावण जातलें, पूण तशें जायना। OPD सुरू जातात आनी उर्वरीत हॉस्पिटलाची जी सोयी सुविधा आसात त्यो सोयी सुविधा कांय तेंपान मेळटा पळयतले आनी लोकांनी ताचो अणभव घेवचो। कारण आयज पेडणे तालुक्यात अशी सगळे कडेन वार्ता जाला की आमकां 2 तारखेक हॉस्पिटल सुरू जाता आनी आमकां ताची सेवा मेळटली। तर लोकांनी ह्या सेवेचो 3 तारखेच्यानूच हांगा लोक येवपाक सुरू जातले की हे फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जाय मेरेन समिती कशीच ओगी रावची ना, कशीच शांत रावची ना। त्या समितीची मागणी ज्यो आमी प्रत्येक आमदाराक, मुख्यमंत्र्याक, हेल्थ मिनिस्टराक, हेल्थ सेक्रेटरीक लेखी स्वरुपान दिल्ली आसा त्यो अश्यो की हांगा ज्यो पूर्ण स्वरुपाचे सगळे फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावचे, ताका लागून जी एस्टिमेट आनी जी टेंडरां काडल्यात आनी जांचो टायम दिला त्या टायमाच्या भितर ते सुरू जातले काय ना हाजे कडल्यान आमकां सरकारा कडल्यान उतर जाय आशिल्लें। हाजे उपरांत आमी थोडे दीस एक म्हयनोभरा भितर, कारण टेंडरां फ्लोट जाली ताजोय टायम पिरियड सोंपला, तर तातूंत ते सगळे सुविधा उपलब्ध जातले काय ना हाजेर आमी दोळ्यात तेल घालून लक्ष दितले। आनी ह्यो ज्यो मागणी आमी केल्ल्यो आसात त्यो मागणी पुराय जर जायनात जाल्यार आमचे जे फुडलो जो स्टेप आसा तो आतांच ठरिल्लो आसा की आमी आमरण उपोशणाक प्रारंभ करतले। आनी हे आमरण उपोशणाक आमी समितीतले सगळे सदस्य बसून, कारण हो आरोग्याचो प्रश्न आसा, हांगा राजकीय हेतू कोणाचो ना। 2 वर्सां फाटीं आमी एक तुवें हॉस्पिटल चालू जावचें म्हणून एक चळवळ सुरू केल्ली। आमी जेन्ना सुरू केलें 28 जुलय ह्या दिसा आमी 24 त्या दिसा मेळ्ळ्या उपरांत एक रोखडेच इमिजिएटली एक 30 तारखेर ताजें टेंडर जालें आनी आमचो जो डिमांड आसलो, मेन डिमांड म्हणटा तो फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जावचें, जे शिफ्टिंग जावचें न्हू आनी ते जे जशें तेजें प्लॅनिंग आसलें ते तरेन ते सुरू जावचें हो आमचो मेन डिमांड आसलो। आतां ह्या 2 वर्साच्या काळान खंय तरी फुडें गेला ते आनी 21 एक ताका मेन जी हॉस्पिटलाची गरज आसता, मेडिकल गॅस, मागीर स्टेरिलायझेशन युनिट, ऑपरेशन थिएटर्स, हाका सरकारानूच 21 सँक्शन दिल्ली, पूण तेजी टेंडर्स काडूंक नासले। आतां हेचे टेंडर्स 30 डिसेंबर 25 आनी 9 जानेवारी 26 ह्या दिसाचे टेंडर्स काडल्या आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ताका 4 म्हयने ते काम करपाक तेजी मुदत आसा ती 4 म्हयने आनी ताजी अजून वर्क ऑर्डर जावंक ना। म्हणटच हे इनकम्प्लीट हॉस्पिटल सरकार चालू करूंक सोदता। आमकां जाय फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जाल्ली, जी पयल्या दिसा आमचो डिमांड आसलो तो आयजूय कायम आसा। आतां जे सुरू करता म्हणटा ते लोकांक ताजो अनुभव घेवच्या खातीर आमी थोडे दीस आमचे हे जे आंदोलन आमचें प्लॅन आंदोलन आसा ते ताका थोडे दीस आमी विसव दिता।